पयले पावटी आंतियोकेक जी कोण जेजूचो पाटलाव कोत्तालीं तांकां क्रिस्तांव म्हणूंक लागले. क्रिस्तांव आमी कशीं समजता? एक म्हणजे आमी पळयलां बार्नाबास जेन्ना आंतियोकीक आयलो तेन्ना तो एक बरो मनीस आसलेलो म्हणून सांगला. पवित्र आत्म्यान भरोन तो वावुरतालो म्हणून सांगला आनी तो बरें कोत्तालो म्हणून सांगला आनी तो दुसऱ्यांक उर्बा हाडटालो म्हणून सांगला. पूण तो जी कोण क्रिस्ता सोबे आसा ती असली फळां दितात. म्हणजे तांचो संबंद दुसऱ्यां बरोबर असलो आसता. कित्याक ती आपल्याचे वस्तूंकी न्हय पूण जेजूच्या एकवटान जियेतात आनी जेजू सगळ्यांकीन श्रेश्ठ. ताका लागून दुसरीं जेन्ना पातकान जियेतात तेन्ना ते पातोक तांकां कंट्रोल करिना पूण ती जेजूक थिंचो राजेर कोत्तात आनी जेजू तांचेर विजय जोडटा. कोणाचेर? देंवचाराचेर. आनी हाका लागून ती वायट करता जायत पूण आमी जेजूच्या एकवटान जेजू आमचें सगळें बरें करीत आसता. ताणें हे भाशेन केलें न्हय. तो ताका लागून म्हणटा तो म्हजी मेंढरां म्हाका वळखतात. तो खंय आहा? आमचे भितर आसा आनी तो आमचे कडेन उलयता म्हणटच तो आमकां सगळें सुचयता कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय पळय तें. कित्याक आमी जावन आसा ताची हात्यारां ताचे सांदे. म्हणटच आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमी जेजूचे कुडीचे सांदे आनी हाका लागून प्रत्येकाक देवान देण्यांनी म्हळ्यार लेटयलेली आसा. ही देणी आमी वापरूंक फावना. ही देणी आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. तो ती वापरतलो आनी त्या प्रमाणे आमी ती म्हळ्यार तूं वाडयत वचोंक जाय. पूण कशी वाडटली ती? जितली आमी ती दुसऱ्यांक तातूंतल्यान मदत करूंक लागता तेन्ना ते आमकां उदीकान उदीक दिवंक लागता. जेन्ना एक कॉप तातूंत आमी च्या घालता वो कितेंय घालता ते रिकामें केल्या शिवाय तें परतून भरूंक जायना न्हय. ताका लागून जी बरी देणी आमकां देवान दिल्ली आसा ती आमी रिकामी करूंक जाय, दुसऱ्यांक दिवंक जाय तेन्ना की ती आनिकूय वाडोवंक लागता. खूब फाटीं आमी खूब चाटेपण करता. देवाक दिवचें आसतना आमी म्हणटा तें पाद्रींक दिता, इगोर्जेक दिता. ना, देवाक दियात. आमी कितें कोत्ता तें देवाक करूंक जाय. देव सगळे मदें आसा तर आमी जेन्ना देवाक कोत्ता तेन्ना की आमी खरीं क्रिस्तांवां. कित्याक लागून? कित्याक जेजून आमकां सांगलां हांव म्हजे वस्तूंकी कांय करिना. हांव बापाक एकवटोन कोत्ता. बाप आनी हांव एकूच. इतलो लागशिल्लो संबंद. तर आमी आमचे वस्तूंकी न्हय पूण क्रिस्ताक एकवटोन आमचें सगळें करया. तर हे परी एकलो पाद्री पीटर डेमियन ऑफ मोलुकाय म्हणून, पीटर ऑफ मोलुकाय वो पाद्री सेक्रेड हार्ट म्हणजे संस्थेचो ताका ह्या जुंव्यार धाडलो. मोलुकाय म्हणटा पळय थी. थिंचो सगळे कोडकारूच आसलेले आनी थिंचो ते कोडकार जाले की ना थिंचोरूय तांकां थिंचोर लोडटाले पूण तांची स्थिती बरी नासलेली. तो थिंचोर गेल्या उपरांत हें ताचें मिसांव जालें. तो दीस रात जिस्तालो आनी थिंचोर कोणूच नासलेलो म्हणून तो नर्स, तो पाद्री, तो खोणटालो, तांकां पुत्तालो, तांकां ते काशांव कोत्तालो, तांकां हॉस्पिटल म्हणून ताणें सगळो परामर्श कोत्तालो, तांकां जेवण वाडटालो, सगळें दीस रात कोत्तालो. शेकी ताकाय कोड आयले. पूण कोड येवच्या आदीं ताणें खूब लोकांक हांची म्हायती दिली. म्हणटच दुसरे पळय व्हडले व्हडले देश आसलेले ते मागीर तांकां मदत करूंक लागले आनी हें ताणें करून घेतलें. ताका एक मान मेळ्ळो. नाजाल्यार तांकां थिंचरूच मरोंक सोडलेले. पूण ताका लागून ही सगळी स्थिती बदलली. भयणीनान भावनो, हेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां आमच्या घराब्यान पर्यंत बरें करून तें घराबें बरें करीत वचोंक जाय. नाजाल्यार आमीच हें सगळें विस्कोटायता. जेजूक आमी एकवटोन रावना
आनी आमकां क्रिस्तांव म्हणून पर्यंत फावो न्हय, पूण क्रिस्तांव सगळें आसा न्हय, तर आमी सदांच ताका एकवटून बरेपण करुया. आमच्या हातो शेवटीन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमची सगळीं चिंतना भावना बरी वायट पोजणी सगळीं ताची दवरया आनी ताचेर तो आशिर्वाद घालून बरें तें बरें करून दितलो, अदीक बरें करून दितलो, वायट तें काडून आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो.